हे कंप्लेन आहा ते मौसमी खान ही पेरेरा ही बायल आणि ती नायलेची आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आतां 9 जाण जण एकल्यार आपल्यागे इंटरेक्शन करून ते पयशे तांकां दिल्ले भायर धाड म्हणून ते भायर गोंयच भायर वचत आनी कितुले भुरगे आसतले मौसमी ही पेरेरा जी कोण ही एजन्सी चलयता भुरग्यांक बेल्जियम धाडपाची ऑस्ट्रिया धाडपाची आनी अशें करून 2.83 लाख रुपीज ऑलमोस्ट 25 लाख रुपये हेंगेले जाले. सो म्हाका सद्दां आज आमी हे कंप्लेन दिलो कोलवा PI कडेन दिलें सिन्स ही बायल नावेली म्हणून मागीर हिंग मडगांव PI दिला आनी ते आपोवपा लायला ऑफिशियली जाण जावपा वॉट इज दीस हॅपनिंग. पूण आज चोवपाक गेले जाल्यार आज एसोली रॅकेटां कित्याक चलताय. सरकारा बरें गेले जाल्यार सरकार पयशे घेता गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक. हिंग प्रायवेट एकलो आपल्यागे एजन्सी ओपन करता आनी भुरग्यांक आज जॉब जाय. देर इज नो जॉब अवेलेबल गोंय आज जॉब ना. सो माय पायगे पयशे एकठांय करून हे दिताय. सो दीस इज अ बीग रॅकेट दॅट इज हॅपनिंग. टायम टू टायम जायते जाण आनी एक ग्रूप येयलो आहा म्हजे बरें म्हाका सद्दां आफ्टर इस्टर्स डे वील कम तेमगे आनी एक एजन्सी आनी कोण पंजाब जोन आहा आनी एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन तेका कोण तितून इनवॉल्व जाय. सो तेंय आमी हाडले बाय मंडे ट्युजडे म्हणून हाडले. बट द मेसेज आज हांव एक आमगे सगळे गोंयकारांक पळय सुद्दां एक अवेरनेस करपाक सोदिता. एवॉयड गिवींग मनी. पयशे दिवपाक बंद करा. कोणा एजन्सी पयशे दिनाका. जॉब मेळटो म्हूण हे होपान जी एजन्सी रेजिस्टर्ड ना ते एजन्सी कडेन तुमी पयशे दिनाका. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की प्लीज इंटरवीन. टेक अ मिटींग एटलीस्ट वन्स अ मंथ और वन्स अ क्वार्टर 3 म्हयन्यांनी एक मिटींग घे. जी एसो कंप्लेन येयलो आहे गोंयभर एसो जायती कंप्लेन येयलो आहे फ्रॉडंटली एजन्सीज हें कोताय तेंचे एक रिव्यू मिटींग घे की हे कोण कितें कोताय ते. सो तांकां एक मातशें धोड दवरपाक आनी अशें करून हे एजन्सीचे धोड दवरले जाल्यार अशें करून म्हाका दिसता हें टायट जातलें. जरी तरी रिव्यू मिटींग घेयना डिपार्टमेंटा कडेन आनी ही मेसेज अवेरनेस आवट वचना देन आय थिंक इट इज गोइंग टू बी अ बीग इश्यू. कित्याक टायम टू टायम अशें करून जायते भुरगे फसलो आहे आनी कितें जाता देर इज नो लिगल ट्रॅक ऑन दीस. तूं जेन्ना पयशे दिता तूं चॅक ती घेयनाय जीपे कांय घेयनाय. सो हुंय जाल्यार घरा तूं पयशे काटा हे कोडे ते कोडे मागता तूं तेंका ऑन कॅश दिता. आमी जाणाय दित तोय गुन्यांवकारी घेत तोय गुन्यांवकारी. बट घेत ते मनशां आय थिंक सम मेकॅनिझम हॅज टू बी पुट इन प्लेस नाजाल्यार मागीर इट इज बिकमींग व्हेरी डिफिकल्ट. आतां पयलीं सुवातेर हे आपोवपा लायला आमी आपोवपा लायला आनी ती काटा आनी कोण कोणागे नांव दिलें न्हू कोण सौरव म्हणटा तेगे नांव दिता आतां की आपण काण तेको पयशे दिल्ले म्हणून. सो हे कोण सौरव कोण ही आख्खी चेन ती फायनली दीस इज अ चेन. ही चेन आमकां क्रॅक डावन करपा जाय. आमच्या डिपार्टमेंटांनी क्रॅक डावन करून हें बंद करपा जाय आनी तेंगे ते पयशे परतोन हाडचे पुसान म्हाका दिसता दे हॅव टू वर्क इट आउट. इट हॅज टू कम टू एन एंड. आनी मागीर रिक्वेस्ट सगळे आमगे तारवटी भुरगीं आज वडीर वचपा सोदताय रिगांचे वचपा सोदताय आज अशें करून भुरगीं भायर वचून काम करूं सोदताय. प्लीज डू नॉट गिव मनी टू एनी वन. अशें करून भरपूर त्रास जातले. आनी गोंय सरकाराक आम एसेंब्लीन देखून सांगलोलें से नो टू ड्रग्स. लेट्स प्रोमोट क्लीन टुरिजम. डू नॉट गिव मनी टू एनी एजन्सीज. एसो होर्डिंग घाले हे बीजेपीचे ओल्ड होर्डिंग घालताय अशें तशें हें कोताय तें कोताय ह्यो योजना त्यो योजना असली अवेरनेसा होर्डिंग घालपा जाय. मडगांव तूं पणजे वयता आय थिंक होर्डिंग चलता जाल्यार एक होर्डिंग ना. से नो टू ड्रग्स. डू नॉट गिव मनी टू अनऑथरायज एजन्सी. पयशे दिनाक पूण एसो एकूय होर्डिंग ना. सो एसो होर्डिंग घालपा जाय गव्हर्मेंटाक. जेन्ना असली होर्डिंग घातली तेन्ना असली वस्तू जायत उण्यो जातल्यो. सो आवर क्लियर डिमांड दीस लेडी हॅज टू बी कॉल्ड. आनी जे गोंयच्या भुरग्यांनी हे बायले नायले जे भुरग्यांनी पयशे दिलो आहाय तुमी मंडे AI गा हुंचो जाल्यार एक टायम येतलो. वी वील गिव अ टायम. तुमी AI तुमगेले पयशे जरी तरी दिलो आहाय तुमी AI. इट कॅन बी अ जॉयंट एफर्ट टू मेक शुअर दॅट टू गेट दीस मनी बॅक. देर इज नो अवेरनेस. भुरग्यांक खूंय वचपा तें कोणाक. सी प्रॉब्लम जालो आतां क्रायम ह्यो जालो हुंय हो जालो नायलेची. आमी कंप्लेन दिन कोलवा पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन दिल्यार 4-5 दीस जाले जातले. थिंगसोन ते हिंग धाडटाय. सो अवेरनेस ना. जेन्ना तुवें होर्डिंग मारली जाल्यार भुरग्यांक क्लियर लोकांक क्लियर दिसती पडलें एसो कितें जालें कोणाक कॉल करूं जाय. क्रायम ब्रांचाक कॉल करूं जाय हुंच एजन्सी कॉल करूं जाय कितें मेकॅनिझम क्लोज करपा मेकॅनिझम कितुलें हें सगळें इन्फॉर्मेशन जरी तरी आमी सर्क्युलेट केलें अवेरनेस केलें जाल्यार सगळ्यांक क्लियर आयडिया मेळ्ळी. आज सगळे घुसलो आहाय. आमी एक पार्ट आमकांय कन्फ्युजन करून उडयताय की हिंग वचनाका क्रायम ब्रांचा वचनाका हितूं वच तितूं वच. सो फायनली इट इज नॉट हेडिंग टू अ क्लोज हें. सो दीस इज अ रिक्वेस्ट दॅट जे कोणें हे मौसमी खान ही पेरेरा नावेलीची जे हे एजन्सीक कोणेंय पयशे दिलो आहाय गोंयकारांनी तुमी मंडे आमी इस्टर जाल म्हणटरी हिंग टायम दितले ते टायमार तुमी येवचे आमकांय कळटलें कोण कोण हे दिलो आहा. हांव स्कली फर्नांडीस उलयतां. हे मौसमी खानान तुगे भावान एक पयशे पे केल्ले कित्याक ते भायर धाडपाक सोदताले बेल्जियम आनी ते म्हगे भावान ते 260 पे केले बट ते कांय खबर कोना दिवपाची.
आनी हांव मागोता ते पयशे हांव बेगीन मेळ्ळ्या पुरो. नाव कितें? वेदर सिल्वा हांव कोलवा रावता आनी ते मोसमीन आमी भायर धाडटा आमगे पयशे घेयलेले 2,90,000 जाता हांव जेसन केसीस ते मोसमीन मुगे पयशे घेतले 3,07,000 भायर धाडटा. तेगे ऑफिस बी कितें आहा? ऑफीस हाडलो तेगेलें खंय? बंद कितू टायम जालो पयस दिल्यार? 8 9 म्हयने. हां ॲक्टर रॉड्रिगीस मुगे ताणें 2.80 गेलो आनी सो अजून कांय ते खबर ना दिवपाचें आनी डिक्लायन जालो थिंगसो ते कॉलूय घेयना ना म्हूण खाली मॅसेजूय रिप्लाय करता आनी कितू तुम्ही पळयतात GNH.